नमस्कार आणि येवकार. सध्या आमी आसा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जे गोंयान जाता आनी गोंयान जाता ते इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हटल्यार नॅशनल फिल्म्स, इंटरनॅशनल फिल्म्स, नॅशनल एक्टर्स, इंटरनॅशनल एक्टर्स हांगा येता, रेड कार्पेटार चलता. त्या भायर लोकां कडेन इंटरॅक्ट जाता. पूण आयज गोंय म्हटल्यार का जी गोंयची भुमी आसा तातूंत जे गोंयचे कलाकार आसा वा गोंयचे फिल्म आसा ताका चड भर दिवपाचो हांव प्रयत्न करता. कारण गोंयचे फिल्म दर वर्सा इफीक येता आनी ह्या वर्सा फर्स्ट टायम म्हणटा की गोंयचे जे फिल्म आसा ते खूब प्रमाणात म्हाका दिश्टी पडला. म्हाका पर्सनली खूब प्रमाणात गोंयचे फिल्म दिश्टी पडला. तातूंतलेंच एक फिल्म जे आसा एक कप चा, इफ आय एम नॉट रॉंग, एक कप चा फिल्म जे आयज जावपाचें आसा, प्रिमियम जावपाचें आसा. ते जे कास्ट एंड क्रू आमच्या वांगडा आसा आनी एक कप चा म्हटल्यार फर्स्ट थिंग म्हाका जे तकलेन येयलें ते म्हटल्यार खंय वचून चावेक बसया काय म्हणून. सो तशी कितें स्टोरी लायन आसा काय कितें वेगळें आसा एक कप चान? हांव किशोर अर्जुन, हांव फिल्माचो बरोवपी आनी डिरेक्टर. एक कप चा म्हणल्यार एक चाय धाकटीची गोष्ट आसा. ओके, चड व्हडली गजाल ना चाय म्हणल्यार, पूण एक चाय एखाद्याच्या आयुश्यात कितलो बरो बदलाव हाडूं शकता ते आमी ह्या फिल्मान दाखयला. म्हणून ते एक कप चा, द वर्ल्ड कॅन चेंज ओवर द व्हेरी सिंपल थिंग्स अँड दॅट इज आवर मोटो, दॅट इज द थिंग्स आमी सांगता. ही संकल्पना तुमकां कशी येयली? आनी एक कप चा म्हटल्यार आमी बसता चावेक तशी येयली काय अशीच खंय तरी आपूण बशिल्लो चावेक आनी झट करून तुमच्या मनात येयली की बाबा? अशेंच जाला. हांव कोणाक मेळपाक आयिल्लो चाचेर हॉटेलीन आनी थंय हांवें पळयलां अशें कितें जाला, एक इन्सिडंट बी थंय जाला. तो कितें इन्सिडंट आसा, कितें आसा तो आमी फिल्मान पळोवया. पूण एक्चुअली इट्स हॅपन ओवर द वन कप ऑफ टी. तुमच्या फिल्माचो मेन एक्टर आय थिंक सर इज हँडसम, अभिषेक आनंद अँड इज हँडसम. नक्की सर तुम्ही तुमच्याकडे जेन्ना डायरेक्टर येयलो हे फिल्मी घेवन एक कप चा म्हणून तुमच्या मनात कितें विचार आशिल्लो? एक तर किशोराच्या वांगडा पयलीं आमी एक 5 वर्सां पयलीं एक फिल्माचेर काम केल्लें. जे किशोर तेन्ना वेगळे हें करतालो आनीक हांव तितून एक एक्टर आशिल्लो. सो किशोराक म्हाजी खबर आशिल्ली हांव कशे पद्दतीन काम करता. तेन्ना एक्चुअली सांगपाचें जाल्यार किशोरान फक्त एक कॉल केलो म्हाका आनी म्हणपाक लागलो आपूण एक फिल्म करता आनी तूं म्हाका जाय. सो हांवें ताका पयली गजाल सांगली की जो 5 वर्सां पयलीं आमी जें काम केल्लें तो अभिषेक तूं इमॅजीन करून म्हाका काम दिनाका, हांव एक तुका फोटो धाडटा. तो म्हणपाक फोटो धाड. हांवें म्हणलें हांव कार ड्रायव्ह करता, मागीर तो म्हणलें आतां धाड. सो थंयचे ते कार ड्रायव्ह सायडीन घेतली, सेल्फी काडली, धाडली आनी तो म्हणपाक परफेक्ट म्हाका तूंच जाय. सो हांगा पयलीं डन जालें आनी तेच्या नंतर तेणी म्हाका स्क्रिप्ट धाडली. तुमकां चावेक बी गेले तो म्हणपाक ज्या दीस शूट आसतलें त्या दीस चावी तेच्या पयलीं व्हरूंक ना. तेजे पयलीं आमी मेळूंकच ना, आमी फक्त फोनारूच कॉन्टॅक्ट करताले. सो तेजे नंतर हांवें स्क्रिप्ट वाचली आनी ताका सांगलें की डन, की आमी करया, आमकां कांयच हरकत ना म्हणून करपाक. सो हाव वॉज युअर एक्सपिरियन्स वर्किंग विथ द डायरेक्टर लायक दीस? यंग डायरेक्टर म्हाका दिसता तो. आनी कितें आसलो एक्सपिरियन्स तुमचो? तुमी म्हटलें तुमी 5 वर्सां पयलीं ताका मेळिल्ले. 5 वर्सां मागीर कितें असो चेंज आयलो तेजे मदीं की तुमकां तेज्या वांगडा काम करपाचें आशिल्लें? खूब कमी डायरेक्टर अशे असतात की जे तुमचे कडून काम काढून घेतात आणि तुमकां एक वेळ खबर नासना की तुवें कितें काम केलां. सो किशोराची तो एक प्लस पॉयंट आसा की किशोर हासत खेळत काम करता. किशोराच्या तकलेर केन्ना टेन्शन आसना, आतां कशें जातलें, आतां कितें करया, अरे तुका अशें सांगलां तशें सांगलां. खूब जाणांची चिडचिड जाता कित्याक जाय तो सीन मेळना, जाय तो फ्रेम मेळना, टायम वयता, कोण म्हणटा सनलायट वयता करून चिडचिड जाता कांय वेळाचेर. किशोराची तशें कांय ना. किशोराची सारकें परफेक्ट सगळी गणीत मांडलेलें आसता पयलें, ते सगळें पेपरार कंप्लीट जाल्लो आसता. तो इतलो कूल आसता की तोच फकाण करता पयलें आनी म्हणटा आगे 2 मिनटां राव तरी म्हणटा तोच सगळ्या मूड सगळं हलको करून दवरता. सो ताका काम काडून घेवपाक कळटा एक्टरा कडच्यान, हो तेजो प्लस पॉयंट आनी ताका लागून तेजे बरोबर काम करपाक मजा येता. आनी फुडें तेज्या वांगडा अशेंच काम करीत रावा तुमी, खूब एक्टर बरे जायत रावा. आतां एक मेन म्हटल्यार जर तुमी फोकस करतले जाल्यार ल्हानशें बाय आमच्या वांगडा आसा आनी तूं फिल्मान आहा बाय. तूं फिल्मान तुजें नांव कितें? नित्या. नित्या. कितें म्हणून काम केलां तुवें फिल्मान? धाकटे बाय. धाकटे बाय म्हणून केलां. आनी कशें जालें तुका? कशें आवडलें तुका काम करपाक? काय बरे तुजे एक्टर आसा, डायरेक्टर आसा, कशें दिसलें काम करपाक? बरें दिसलें. आनी तूं फुडें अशेंच काम करीत रावतलें हेच डायरेक्टर वांगडा, हेच एक्टरा वांगडा? हय. गुड. तूं खंयच्या स्टँडर्डान? सेकंड स्टँडर्ड. नायस टू सी दॅट इतले धाकटे बाय. म्हाका डायरेक्टर प्लीज म्हाका सांग, इतले धाकटे बाय ते सेकंड स्टँडर्डान म्हणटा, तुवें कशें मॅनेज केलें तेजें एक्टींग स्क्रिनार दाखोवपाक? ना, आमकां एक्टींग नको आशिल्ली.
सो तिने जे कितें नॅचरल केलें न्ही तें इतलें बरें आसलें, इतलें बेस्ट आसा दिसता आमी तितलेंच जाय आसलें. वी डिडंट कास्ट फॉर एक्टर्स एंड इट्स their grandma, it's a real grandma, and in movie also they are a grandma and granddaughter only, so they have very natural, very simple thing, and they did very fabulous job. सो एक्ट्रेस सद्याक तुमच्या वांगडा आयज येवंक ना, पूण एज एक्ट्रेस म्हणून ताणें कशें काम केलां? बरें काम केलं कित्याक शी इज अ प्रोफेशनल एक्टर, सो वी वॉट एवर वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर शी डीड व्हेरी वेल, सो वी आर हॅपी विथ हर डिलिव्हरी. आनी कोण कोण कास्ट आसा तुमचे सद्या? आजीचो रोल ज्याने केला ते लीड असा आहे. राज परब असा आमचो एक्टर. राज परब एक्टर असा आमचो. हो एक्टर. ओके, राज परब हांगा यो एक्टर. एक्टर म्हटल्यार का म्हाका मरे मातशें बरें दिसता. बाय तूं फुडें राव, फुडें राव, बाय फुडें राव. ओ सॉरी. ओके बाय हांगा राव. ओके, एक्टिंग केला तुवें. तुका पयलींसून आवड आसली एक्टिंग काय पर्टिक्युलर ह्याच फिल्मा खातीर तुवें एक्टिंग? आवड आशिल्ली म्हाका पयलींच्यान. पयलीं हांव नाटकान काम करतालो. अचानक किशोर सराचो फोन आयलो की अशी एक फिल्म आसा आनी असो एक रूल आसा, सो तूं करतलो काय? हांवें कांयच हें ना विचार करनासतना डायरेक्ट हय म्हटलें आनी आतां म्हाका एक बरी संद मेळ्ळी, सो हांव थँक्यू म्हणटा सराक. पूण चावे गेले सरान? हय, लास्ट शूटिंग सोंपोवन चावे गेले. तेच्या पयलीं व्हरूंक ना? ओके, एक दिसान तुका चावे गेले पूण सरान. ओके, पूण मदीं व्हरूंक ना? ना, मदीं व्हरूंक ना. पूण अशें रागार बी आहा तूं चावे? जेवण दिलें, चावे व्हरूंक ना. ओके 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 ओके, थँक्यू. तुमचें फिल्म आयज प्रिमियम जातलें आनी खरेंच कॉंग्रॅच्युलेशन अँड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिमियम द कोंकणी फिल्म. जेन्ना येदे व्हडल्या प्लॅटफॉर्मार येता तेन्ना खूब बरें दिसता गोंयकार म्हणून, आनी अशीच फिल्मां करीत रावात, अशेंच नांवां कमयत रावात. देव बरें करूं.